देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देव म्हणल्यार मोग. देव आमकां ह्याच लायना बगोर आमी ती मागून घेता. आपले परजेन आपले पाप वळखून घेवन आपलें जिवीत बदलुचे खातीर ह्यास्त येता तेन्ना आपले दोळे बंद केल्ल्या वरी देव कोत्ता. जोरी इस्रायल परजा देवा कडसून पयस गेल्ल्या खरें, तरी पूण आपल्या ओड्डान देव सदांच आपले परजेक आपली परजा म्हूण जमा कोत्तलो म्हूण जेरेमियास प्रवादी ह्या उद्देशी देव भास दिता. जेजू देवाचो रूपकार मनशा मदें. जेजूचें कार्य मनशाच्या ताळीचेर आडपडलोलें ना अशें जेजू आयच्या वाचपान स्पश्ट करता. देवाक मानता भितरली काळजां मनाची नितळ निर्मळसाण न्हय भायलें प्रदर्शन अशें जेजू फारिझेवांक आनी धर्मशास्त्रांक सांगता. म्हणटूच पाप सोडून भितरली नितळसाण आमी आपणायता ही देवाक सगल्या वेळार आवडटा. त्या पासत आमी आमचें वायट जिवीत सोडून दिवन भितरल्यान जावन आमचें जिवीत नवसरूंक जेजू आमचे लागीं मागता. जेन्ना आमी आमचें जिवीत बदलतल्या तेन्ना आमचें जिवीत भितरतावन नितळ निर्मळ जातलें आनी आमी देवाक मानता तसलीं मनशां जातल्या. म्हणटूच भायल्यान दिसता ताचेर आदारून आमी आमच्या पेळ्याची नीत करूंक जायना आनी भितरल्यान आमी आमचो पेलो कितें तें आमकां खबर ना जाल्यार ताचेर आमी नीत करिनासतना रावल्यार अदीक बरें. कित्याक एकूच पूर्णपरी खरो नितीदार म्हणल्यार देव. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.